कोविडात पारंपरिक धंदेकारांक 5,000चो आधार दिवपाचे स्किमीक 40,000 लावार्थ्यांक 20 कोटी मंजूर. रिजनल प्लानांतले दोश काडूंक टीसीपी कायद्यात दुरुस्त्यो. इंटरलँड होमस्टे येवजण मंत्रिमंडळात पास. गोयचे शिष्टमंडळ मेळ्ळे अमित शाह आणि गजेंद्र सिंग शेखावताक म्हादय प्रश्नाचेर केले निवेदन सादर. कर्नाटकाक दिल्ले डीपीआर मंजुरी फाटी घेवची आणि म्हादय वॉटर मॅनेजमेंट अथॉरिटी स्थापन करची म्हूण मागणी. माशेलांतल्यान म्हादय खातीर आवाज. जाहीर सभेत सरकाराच्या भुमिकेचेर टिका. लोकांनी एकठांय जावचे. राजकीय पक्ष एक्टिव्हिस्टांनी जन आंदोलना खातीर मारलो उलो. मेळावले आयआयटी डिमार्केशनात आडखळ हाडपी 22 आंदोलकां आड वाळपय कोर्टात ट्रायल सुरू. दरेकी 5,000ची श्युरिटी. फेब्रुवारात फुडली सुनावणी. केशी फाटी घेवच्यो. लोकांचो उलो. फायर ब्रिगेडीचे 100 वयर जवान. नेव्ही, डिफेन्स, एमपीटीच्या यंत्रणांनी प्रेरणा बर्जराचो उजो हाडलो आटपा. 18 वरां झूज. शिफ्ट केल्ले लोक घरा. आयडीसी म्हणटा सध्या धोको ना. साखळे डिगण्यार सेजा. मायनीचे पिठातले उदक शेतकारांक पावोवपाच्या पायपलायनीक उजो. सुमार 250 मीटर पायपलायनीचो गोबर. कोणाची तरी मुद्दम कर्म. थळाव्यान दुबाव. दवरले शेतांतल्या 160 घरांक हाऊस टॅक्स लावंक तयार. मागिल्ल्या डॉक्युमेंटांतले 3 तरी डॉक्युमेंट दिवचे. सरपंच म्हणटा टीसीपी मंत्र्यान हाऊस टॅक्साक उपाय असल्यार सांगचो. सोपिल्ल्या तारवड्यांच्या घरकान्नींक मेळपाची आर्थीक मदत 200 वेल्यान 1000 रुपया करची. गोंय तारवटी संघटनेची मागणी. अध्यक्ष फ्रँकी वेगसाचे केंद्रीय तारवटी संघटनेक निवेदन. अविश्वास हाडचे आदी म्हापशा नगराध्यक्ष शुभांगी वांयगणकराचो राजीनामो. म्हापशा खातीर जितले करपाचे आशिल्ले तितले केले. फुडें संद मेळ्यार परत त्याच नेटान वावुरतली. आरआरान जिखले बेस्ट ओरिजिनल सॉंगाक गोल्डन ग्लोब. संगीतकार किरावनी. गायक काल भैरव. राहुल सिप्लीगुन जिखले बेस्ट बिगर इंग्लिश फिल्म श्रेणीत. मात इनाम ना. देशात कोविडाच्यो नव्यो 171 केशी. ॲक्टिव्ह केशी 2,500 सकयल. फाटल्या 24 वरांत एकूय मरण ना. गोंय कर्नाटकाच्या शिमेवेल्या गांवांक कर्नाटक सरकाराचो कसलोच आदार ना. मुळाव्यो सुविधा ना. रस्तो बस सर्व्हिस जाग्यार घालूंक 8 दिसांची मुजत. जोयडा कारवार हायवे आडायलो. पर्यावरण आणि राना मंत्री भूपेंद्र यादवान बोंडला झू खातीर मास्टर प्लान केलो मंजूर. मंत्री राणे म्हणटा हे मुखेल येवजणे वरवीं बोंडलाची समग्र उदरगत. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटकात हुबळी 26व्या राष्ट्रीय युवा महोत्सवाचे करतलो उक्तावण. गोंयच्यान 70 तरणाट्यांची टीम हुबळी. रुपे डेबिट कार्डा खातीर उण्या मोलाच्या यूपीआय वेव्हारा खातीर 2,600 कोटी रुपयांची प्रोत्साहन इन्सेंटिव्ह स्कीम पास. केंद्रीय मंत्रिमंडळान दिली मान्यताय. भारतीय अन्न महामंडळात भ्रष्टाचारावेल्यान सीबीआयन 50 सुवातांनी घातल्यो धाडी. एका अधिकाऱ्याक अटक. 74 आरोपी आड केशी. उत्तराखंडाच्या जोशीमठात बाधित कुटुंबाक दरेकी 1.5 लाख रुपयांची मदत. आता मेरेन 723 इमारतींनी गेल्यान वेरो. 100 इमारती असुरक्षीत जाहीर. 2 हॉटेलां मोडपाक सुरू. कोलवा पोलिसांनी सेर्नाभाटी एका अपार्टमेंटांतल्यान 2.5 लाख रुपया मोलाचे ब्रिटीश पाउंड चोरटी चोराक धरलो. धरला तो पवित्रा नायक ओडिशाचो. अमेरिकेच्यो फ्लायटी आडकल्यो. कंप्युटराच्या तंत्रीक त्रुटीक लागून सगळ्यो फ्लायट्स ग्राउंड. सुमार 2,500 फ्लायटी रिशेड्यूल.
मार्केट फ्लॅट उक्ते सेन्सेक्स 60,000वर, निफ्टी 17,900.